नमस्कार. पळया प्राइम खबरो. स्वच्छ शिक्षण स्वच्छ शाळांचो प्रधानमंत्री मोदीन दिलो. हजारांनी स्कुलांनी लाखांनी भुरग्यांक शिक्षक दिसा मंत्र. भरपूर खेळात, घाम काढात, कष्ट करात. मोदीचो भुरग्यांक सल्लो. मोदीचे हिंदी भाषण गोयच्या भुरग्यांक गेले जड. भाषण आयकुपाची सुविधा सारकी नाशिल्ल्यान कांय जाण बेजारले. कांय शाळांनी प्रधानमंत्र्याचो संदेश सारको पावलो गोयच्या भुरग्यांमेरेन. गुन्यांवाची अर्द्या वयर ख्यास्त कादयेत भोगिल्ल्या अंडर ट्रायल कैद्यांक सोडात. सुप्रीम कोर्टाचो केंद्राक आदेश. जेलीचे इन्स्पेक्शन करून अंडर ट्रायलांक सोडात. जिल्लो जुईजांक निर्देश. बायणाची 200 बेकायदेशीर घरां साल्वार करची म्हण थंयच्या दर्यादेगेवेल्या शेकड्यांनी लोकांचो पणजे मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन घराचेर मोर्चो. घरां मोडचे पयलीं पुनर्वसणूक करात म्हण मागणी. आनी 41वी चलयांची राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्त शेनवारा सावन पेड्या खेळा संकुलांत. गोयच्या भक्ती आनी इव्हानाचे ओरिसाच्या पद्मिनीक आव्हान. खबरो विस्तारान. स्वच्छ शिक्षण स्वच्छ स्कुलांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हजारांनी स्कुलांतल्या कोट्यांनी भुरग्यांक शिक्षक दिसा मंत्र दिलो. आपूण शिस्तबद्ध टास्क मास्टर. भरपूर खेळात, घाम काढात, कष्ट करात म्हण सल्लोय मोदीन भुरग्यांक दिलो. स्वच्छ शिक्षण स्वच्छ स्कूल ह्या पुस्तकाचे प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निमतान विमोचन केले. केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणी सुवाळ्याक आशिल्ली. देशभरातल्या 12,500 स्कुलांतल्या सुमार 1.25 कोटी भुरग्यां कडेन प्रधानमंत्री शिक्षक दिसा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर पयलेच फावट उलयलो. हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं. टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं. और ये हमारे स्कूल में हमारे चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है. आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं? और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है. देखिए, मैं टास्क मास्टर तो हूं. मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी हूं और समय पे काम हो इसका आग्रही भी. और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है. लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है. और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया. तो मेरे लिए दोनों का उपयोग हुआ है. टीचर के लिए भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता. सबके सब अपने होते हैं. बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए. हमारे भीतर के बालक को कभी मुरझाने मत दीजिए. भीतर के बालक को जिंदा रखना चाहिए. वो आपको जिंदा रखता है. और इसलिए हंसते खेलते, ये उम्र ऐसी है बच्चे जिसमें बहुत कुछ नया जानना समझना, ये हिम्मत होती है. छोटा बालक दीवार पे चढ़ना है तो डरता नहीं है. वो उसका मन करता है. चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए अलग बात है, कोशिश करता है. वही तो बालक मन की ताकत होती है. वो जितना आप जी पाएंगे जिंदगी जीने की, वो एक बहुत बड़ी औसत आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी. प्रधानमंत्री मोदीचो संवाद गोयच्या बऱ्याच भुरग्यांक जड गेलो. रोजरी, डॉन बॉस्को सारख्या कांय जाणांक हिंदी जड लागली. कांय भुरग्यांक भुकेच्या पोटार भर दनपार बादली. कांय जाण ऑडिओ सारको नाशिल्ल्यान बेजारले आनी उठून गेले. जाल्यार हेडगेवारा सारख्या स्कुलांतल्या भुरग्यांनी प्रधानमंत्र्याच्या भाशणांतल्यान स्पश्ट संदेशय घेतलो. पळयात प्रधानमंत्र्याच्या संवादाक गोयच्या भुरग्यांचो प्रतिसाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदींतल्यान उलयल्ल्यान पणजेंतल्या डॉन बॉस्को हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक बरेच त्रास जाले. भाशणाची वेळ मातशी सारकी नासली अशें मत एका शिक्षकान उक्तायलें. They don't understand Hindi. They are the student level and the level at which the Prime Minister is speaking. Mood was low because the time was odd, or afternoon time.
and the speech was not so clear. प्रधानमंत्र्याच्या भाशणांतल्यान तुमकां कितें संदेश मेळ्ळो असो प्रश्न केलो तेन्ना चडशा विद्यार्थ्यांनी एक सारकेच उत्तर दिलें. For all the kids to know about what he has to, about his views of his school days. It was very inspirational, and the Prime Minister has good plans for us. Each and every city in India will get better education, students will rise. रोजरी हायस्कुलांतली परिस्थिती वेगळीच आशिल्ली. प्रधानमंत्र्याचें भाशण विद्यार्थ्यांक बरें लागलें ना. ताका लागून कांय विद्यार्थी मदींच उठून गेले जाल्यार कांय विद्यार्थी शिस्त म्हणून बसून रावले. पणजेच्या हेडगेवार हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांनी बारीकसाणेन कार्यावळ आयकली. कार्यावळ सांजे वेळार आशिल्ल्यान बऱ्याच पालकांनी आपल्या भुरग्यांक टिफिनां हाडून दिली. मोदीचें भाशण बारीकसाणेन आयकल्ल्यान हेडगेवाराच्या विद्यार्थ्यांक हो विशय बरोच समजल्ल्याचें दिसलें. अमके हितून आवड आसा त्याच हितून वचून आपले ते भविष्य घडोवंक जाय. मोदीचें भाशण इन्स्पिरेशनल आशिल्लें. आतां तुका कितें जावंक जाय तेंच जा आनी ते प्रेशर आसा म्हणून ते बी करना. म्हळ्या प्रमाणे आमकां जाय ते सदांच आमी जातून बरें आसा तातून फुडें वचूंक जाय. फोंड्याच्या आल्मेदा हायस्कूल आनी सेंट मेरी हायस्कुलान विद्यार्थ्यांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. उन्होंने ये भी कहा कि अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है. जो म्हणजे देव आणि आम्ही तेमकां रिस्पेक्ट करपा जाय. And I hope all our children take a great knowledge from what he said. कुडचड्या टीव्हीचो आवाज सारको आयकूंक येनासलो त्या खातीर विद्यार्थी मातशे बेजार दिसले. कांय भुरग्यांनी अर्द्यारूच कुस मारली. ना ते बॉल मारताले आवाज सारको येनासलो. आवाज येनासलो सारको आनी खेळाचे कशें जालें बरें जालें. हां कितें म्हणपा लागलो कितें सांगलें तेणें. बॉल मारताले सगळे आयकूंक येना. मोदी उठून भायर कित्याक गेले. आमकां वचपाक आशिल्लें म्हणून आमी भायर आयले. मोदी अजून उलयता अजून चलता न्ही स्पीच. उठून भायर येयले टिचरीन बी राव म्हणलां. राव म्हणलेलें पूण आमी आयले. जेन्ना प्रोग्राम चालू आसलेलो तेन्ना तुमी स्टुडंट्स गेले आनी प्लस टिचर्सूय भायर वचपाक लागली. कारण कितें जालें हेजें. कित्याक पोडियम फूल आसलेलो मागीर आतां सगळें रिकाम जालो. एकदम बारीक भुरगे आयले म्हणून ना कॉलेजीचीच भुरगीं गेलीं टिचर्स गेलीं. हेजें कारण कितें. टीचर कोण टीचर हायस्कूल टीचर गेले हायर सेकंडरी टीचर्स गेल्या स्टुडंट्स गेले ऑलरेडी. वास्को आनी मुरगांव वाठारांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांक बरी म्हायती मेळ्ळी. बिजली बचाना और शैतानियाँ न करना और बड़े होके कुछ अच्छा इंसान बनना. So very clearly defined how one man can make a difference. Like small steps towards success. He just a small program for Teachers Day, but included so many different areas. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गुन्यांवाक थारिल्ली अर्द्यावयर ख्यास्त भोगिल्ले अंडर ट्रायल कैद्याक मुक्त करचे म्हण सुप्रीम कोर्टान केंद्राक सांगलां. केशी वर्सांची वर्सां कोर्टांनी तडीक लागनात. जामीन मेळनाशिल्ल्या अंडर ट्रायल कैदी दोशी थारच्या पयलींच वर्सांची वर्सां कादय भोगतात म्हण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्लें. गुन्यांवाची अर्द्यावयर ख्यास्त भोगिल्ल्या अंडर ट्रायलाक सोडपाची तरतूद CRPCत आसा. जिल्लो न्यायाधीशांनी जेलींनी इन्स्पेक्शन करून 2 म्हयन्यां भितर असल्या कैद्याक सोडचे म्हण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिला. घेऊया एक विराम.